अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचो संस्थापक आणि साधना नेमाळ्याचो संपादक नरेंद्र दाभोळकराच्या खुन्यांक सोदून काडचे अशी मागणी गोयचे वावुरप्यांनी केल्या। जादूटोना विरोधी कायदो महाराष्ट्र सरकारान बेगीन पास करचो असो उलो तांणी मारला। गोयचे वावुरप्यांची बुधवारा सांजे पणजे शोकसभा जाली। सभेक दाभोळकराचे भाव दत्तप्रसाद दाभोळकर आसले। अंधश्रद्धा निर्मूलना खातीर चळवळ उभारपी नरेंद्र दाभोळकराच्या हत्येचो निषेध करपाक पणजे पाट्यार संस्कृती भवनान बुधवारा सांजे शोकसभा जाली। नरेंद्र दाभोळकराची चळवळ आता पुराय भारतीयांनी मुखार व्हरूंक जाय। ताका अशें कितें जाव येता हाची कल्पना आसली अशें नरेंद्र दाभोळकराचो भाव दत्तप्रसाद दाभोळकरान सांगले। नरेंद्रला या गोष्टींची कल्पना होती। मी नरेंद्रशी भाऊ म्हणून अनेकदा बोलायचो। नरेंद्रला आलेला फोन मी कधी घ्यायचोच नाही। फोन कार्यकर्त्यांचे असायचे नाही तर धमकीचे असायचे। तो म्हणाला की या देशात जेव्हा जेव्हा परिवर्तनाची चळवळ पुढे गेली, मग ते सतीप्रथा असो किंवा संमतीवय असो, फक्त देश पारतंत्र्यात होते तेव्हाच जाऊ शकलं। देश स्वतंत्र झाल्यावर अशा गोष्टी होत्या। हे जर दाखवून द्यायचं असेल तर आपल्याला काही बलिदानं द्यावी लागतील आणि त्याची जाणीव कार्यकर्त्यांना आणि आम्हाला आहे असं मला वाटतं। जादूटोना विरोधी कायदो महाराष्ट्र सरकारान बेगीन पास करचो असो उलो वावुरप्यांनी ह्या वेळार मारलो। खंयचोय विचार जेन्ना प्रबळ जाता, समाजाक जागो करता, गदागदा मुळांतल्यान हालयता, तेन्ना त्या विचाराची मुळांच उपटून काडपाचे प्रयत्न जातात आणि ते खातीर विचार जो पातळटा तेकाच संवसारांतल्यान ना करप हें षडयंत्र खूब पयलींच्यान हांगा चलत आसा। आणि खरेंच तांच्या विचारांचेर आमी जे विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोन दवरून लेखन करता, ह्या लेखकाचो पिंड तांचे विचारधारेचेर पोशिल्लो आशिल्लो। दाभोळकराची हत्या जावन 24 वरां जाली तरी हल्लेखोरांचो सोद अजून लागूंक ना। मंगळारा सकाळी पुण्यात दिसा उजवाडे दाभोळकराचो 2 जाणांनी गुळयो घालून खून केल्लो। पुलिशेन सनातन प्रभाताच्या महाराष्ट्रांतल्या कांय जाग्यांचेर तपास केलो, मात ते गोंयान आयले नात। रामनाथी आश्रमांत तांणी तपास केलो असो सांजे बोवाळ जाल्लो, मात ही फकत अफवा आनी तातूंत कांय तथ्य ना हें सांजे उसरा मेरेन स्पश्ट जालें। पुणे पुलिसांनी हल्लो करतल्याची रेखाचित्रां जाहीर केल्यात। पुण्यातल्या सगळ्या राजकीय पक्षांनी दाभोळकराच्या खुनाचो निषेध करूंक पुणे बंद दवरले आनी रॅली काडल्यो। ब्युरो वांगडा सुशांत पळ प्रुडंटा खातीर। खणी बंद उरल्यो जाल्यारय कामगारांक कामावेल्यान काडचे नात अशें उतर सेजागोवान दिल्यारच गॅस पायपलायन घालपा विशीं चर्चा करूं येता अशें सांखळेचो आमदार प्रमोद सावंतान कंपनीच्या अधिकाऱ्यांक आनी कामगारांक सांगला। सांखळी आमोण्याक गॅस पुरवण करपी पायपलायन सुरू करपाक दिवची अशी मागणी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी आनी कामगारांनी बुधवारा केली। नावेली पंचायत आनी थळावे हे प्रकल्पाक विरोध करतात। क्योंकि ये पाइपलाइन होने के बाद हम लोग का जो गैस अभी जो गोवा का भी अभी 10 रुपया 11 रुपया में गैस बाहर से पावर परचेज करता है, हम लोग 2 रुपया 40 पैसा में गवर्नमेंट को पैसा देता है। पूर्ण प्लांट एका दुसऱ्याचे इंटरडिपेंडेंट आहे। ह्या प्रकल्पामध्ये जोपर्यंत प्रॉफिट येत नाही तोपर्यंत आपण लोक कोणी असो आपण जे आपण पुढच्या गोष्टी करतोय सर, पण आज पोटा पाण्याचा प्रश्न माझ्या बरोबर सगळ्यांचा झालेला आहे, कारण की हा प्रकल्प कंटिन्युअस लॉस मध्ये सुरू आहे। ओव्हरब्रिजा खातीर गव्हर्नमेंटान ऑब्स्ट्रक्शन हाडूंक ना। नावेलेच्या लोकांचो हेल्थ कन्सर्न तेंच्यांनी गव्हर्नमेंटा कडेन मांडला, तेंच्यांनी 1,500 लोकांच्यो सायनी दिल्या, गव्हर्नमेंटान तांकां परमिशनूय दिल्लें, बट लॉ अँड ऑर्डर तेस्ता बिगडटा म्हणून पोस्टपोन केल्ले आसा। बट ओपन डिस्कशन परत पंचायत आनी ग्रामस्थ त्यांच्या ग्रामसभेंतल्यान विशय फुडें व्हरूं येता। पण हो विशय फुडें व्हरता आसतना हांव परत एकदा तुमकां विचारता, तुमच्या जॉबाची खरेंच सगळ्यांची सेक्युरिटी आसा काय कितें हें तुमी सांगात, किंवा तुमच्या मॅनेजमेंटान म्हाका आयज सांगचें। हय, हांव म्हणटा हांव कायमचें म्हणटा, कायमच्या मायनिंगाच्या विशयाचेर उलयना। धरून चला एक आमकां 1.5 किंवा 2 वर्सां लागली आसत जाल्यार तुमकां कोणाकूच खाली करचें ना हेजें एश्युरन्स दिवचें। हांव डिस्कशन ओपन दवरता। गोय विद्यापीठान विद्यार्थी मंडळाची वेंचणूक रद्द करची अशें NSUI आनी राष्ट्रवादी काँग्रेसीच्या विद्यार्थी मंडळ फाटल्यान मागला। हे विद्यार्थी संघटनाचे शिष्टमंडळान विद्यापीठाचे कुलपती राज्यपाल भारतवीर वांचूक एक निवेदन दिले। सरकार वेंचणुकेन मदीं पडला आनी सरकारी यंत्रणेचो गैरवापर चल्ला म्हूण हे संघटनांनी आरोप केला। गोय विद्यापीठ विद्यार्थी मंडळ वेंचणुकेत सरकारान हस्तक्षेप केल्याचो आरोप NSUI आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विद्यार्थी फाट्यान केला।
NSUI आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विद्यार्थी पुढाऱ्यांनी विद्यापीठाचे कुलपती राज्यपाल भारतवीर वांचूची भेट घेऊन वेचणूक पुढे व्हरपाची मागणी केल्या. Goa University Student Council elections, which is to be on the 26th of August, it has been completely rigged. There have been so many instances where so many things are happening. The biggest question is that why this whole drama of having elections? If the ruling party, if the chief minister, if they wanted to directly control the elections the way they are, then why do they even have to have elections in the first place? They could have just nominated somebody. गोय विद्यापीठ कुलपतीन विद्यार्थ्यांक न्याय दिवचो अशी मागणी गोय प्रदेश युवक काँग्रेसीचे अध्यक्ष वालंका आलेमावान केल्या. We want a very transparent mode. That's all we are asking, free and fair, because the students come forward, they are the future, they shouldn't succumb to any pressure. विद्यापीठ विद्यार्थी मंडळाच्या वेचणुकेत गोंयात जे घडला तसे देशात खंयच घडना असो आरोप NSUIचो राष्ट्रीय सरचिटणीस गोविंद सिंगान केला. What has happened is that the complete murder of democracy is taking place right now, and this is for the first time anywhere. After I've seen many elections all around, student elections around the country, but never have I seen this kind of blatant use of government machinery. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. निलंबित पोलीस उपनिरीक्षक रजाशाद शेखाच्या प्रकरणात आता नवे मोडन आयला. PSIचेर बलात्काराचो आरोप करपी पीडित चलयेन आता आरोप फाटी घेवपाचें थारायला. रजाशादा आड कागाळ करपाक ताचेच बायलेन आपल्याचेर चेपण हाडिल्ले अशें पीडित चलयेन म्हापशे पुलिसांक सांगला. शेख सध्या म्हापशे पुलिसांच्या ताब्यात आसा. म्हापशेच्या पोलीस उपनिरीक्षका आड पुलिसांनी घाल्ले बलात्काराच्या केशीक वेगळेच मोडण लागला. पीडित चली आता वेगळेच सांगता. ते चलयेन म्हापशे पुलिसां मुखार दिल्ल्या जबाने प्रमाण पुलीस उपनिरीक्षक रजाशाद शेखाचेर बलात्काराचो आरोप करपाक ताचे घरकान्नीन तिचेर दबाव हाडिल्लो. पुलिसां मुखार ही नवी जबानी दितना पीडित चलये बरोबर समाज वावुरपी तारा केरकर हाजीर आशिल्ली. हेतून PI आनी डिवायसपी जे बी चुकला कोण विक्टीम जर सरळ येता कंप्लेंट करपाक ताका पयली जाय, ताका विश्वासान घेवन मागीरूच ती कंप्लेंट रजिस्टर करपाक जाय आसली. ती थंयसर सगळे पुलीस स्टेशन नासताली, ती ते चोडू स्टेटमेंट भितर ती येताली अशें म्हणून म्हाका कळ्ळें. शेख सद्याक रिमांडाचेर म्हापशा पुलिसांच्या ताब्यात आसा. ताका ब्रेस्तारा म्हापशा न्यायालया मुखार व्हरतले. समीर भटा वांगडा मुकेश कुमार, प्रुडंटा खातीर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.